खंयचेय सरकार आयले खंयचेय गेले भ्रष्टाचाराक कांय फरक पडना तशें जावंक जायना। आतां हो फक्त ताजोच प्रश्न ना, हांगा सद्याच्या प्रशासनाचोय प्रश्न आसा। ताबडकर म्हणटा त्या प्रमाणे आतांचें सरकार ताजेर कांयच एक्शन कित्याक घेना? दक्षता खात्यान शिफारसी केले जाल्यार लेगीत ताजेर कांयच एक्शन घेना। कित्याक घेना? तर आतांच्या सरकाराचेर चेपण आसा म्हणून। आतां चेपण कोणाचें आसा? जे जांकां ते 35 लाखाचो फायदो जाला तांचेच आसपाक जाय न्ही। आतां ते कोण हे सरकाराकय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा, आमकांय खबर आसा। उक्तेपणान नांव घेवपा मेळना, पूण सरकारान भितरल्या चेपणाक बळी पडपा जायना। सरकार जे चेपणाक बळी पडपा लागले आनी असले भ्रश्टाचार जर खपोवन घेवपा लागले जाल्यार BJP will provide a government with a difference. BJP is a party with difference. अशें जे म्हणटा ताका कांय अर्थ उरचो ना। अशेंच आनी खुबश्यो गजाली आसात जाचेर सरकारान कारवाय करूंक जाय। गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हातून 40 लाख स्क्वेअर मिटर अशेंच SEZ प्रमोटर्सां वांटून दिल्ले, जे खास अर्थीक विभाग हांगा इंडस्ट्री घालपाक उद्योग धंदे सुरवात करपाक सोदताले तांकां व्हडल्यो जमनी अशे सगळ्यो दिल्यो आनी ताबडतोब दिल्यो। त्यो हायकोर्टान रद्द केल्यो आनी हायकोर्टान सरकार ते GIDCची भरपूर तासमपट्टी केली की तुमी अशें करपा जायनाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गजाली केल्या म्हणून। ताजेर सरकारान चवकशी सुरू करूना। बाबा पयशे कोणे घाले, कितें केले, कोणे इरेग्युलारिटी केली, कोणे बेकायदेशीर रित्या कामां केली, कोण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सांनी कांय अधिकाऱ्यांनी, ताजेर अजून कांयच चवकशी जावना। दुसरी गजाल, मायनिंग डिपार्टमेंटांत खुबशे लोकांक अपॉयंट केल्ले, ते सगळे म्हणटू कॅन्सल केले, रद्द केले। पुणून ते कित्याक अपॉयंट केल्ले लास्ट मिनीट? कायद्या आड वचून कित्याक केल्ले? जेन्ना बेकायदेशीर कामां जाता ताका कितें तरी कारण आसता आनी भ्रश्टाचार तातूंतलें मुख्य कारण आसता। कसलो भ्रश्टाचार जाला ताजेर चवकशी जावपा जाय, ती चवकशी जावना। तिसरें शहा कमिशनान सारकें उक्तेपणान पॉयंट आवट केलां, दाखोवन दिला की मिनिस्टरांनी, अधिकाऱ्यांनी आनी हेर लोकांनी ताजे ज्यो बेकायदा ऑर्डरी दिल्यात म्हणून, कायद्या विरुद्ध ऑर्डरी दिल्यात, अश्यो ऑर्डरी कित्याक दिल्यात, तातूंत कितें भ्रश्टाचार जाला ताजी चवकशी जावपाक जाय आनी तांकां ख्यास्त जावपाक जाय। अशें ख्यास्त जावपाक जाय अशें शहा कमिशनांनी म्हणलां, ताजेर बसून कांय वचून चवकशी जावना। आनी चवथी गजाल, हालींच बोवाळ चल्ला टीव्हीनी वास्को एअरपोर्टाचो, दाबोली एअरपोर्टाचो। एअरपोर्टाक पयलीं एअरपोर्टाक पार्किंगाक जागो जाय म्हणून गोंय सरकारान जमीन संपादन केली, मागीर ती रद्द केली, डिनोटिफाय केली आनी आतां परतून तो बोवाळ चल्ला। ताजेर चवकशी कांय जावना, दक्षता खात्यान चवकशी जावना। हातूंत एअरपोर्टूय आसा। एअरपोर्ट म्हणजे भारत सरकाराचें आस्थापन आनी राज्य सरकाराचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हातूंत चवकशी जावपा जाय जाल्यार आमच्या सरकारान CBIक सांगपाचें भारत सरकाराचें आस्थापन आसा म्हणटकर CBI कडेन सोंपोवपाची एन्क्वायरी, पूण तातूंत कितें तरी जावपा जाय। अशें पयलींचे काळाक जी भ्रश्टाचार जाल्या तातूंत खुबश्यो चवकश्यो अजुनूय जावपाच्यो आसात आनी हे सरकार ताजेर पांय ओडटा असो लोकांक दुबाव येता। अशें जावंक जायना। हे सगळे गजालींचेर ताबडतोब चवकश्यो सुरू जावंक जाय। हो जालो आमचो दुसरो विशय। आमचो तिसरो विशय आसा गॅस सिलिंडराची पुरवण करपी व्यापारी एजंट गिरायकांक फसयतात आनी खंय खंय फसयतात आनी कितले फसयतात पळयात हो व्हिडिओ। The consumers have been facing undue hardship for the last 3 months. From the time the government has introduced the KYC forms, the dealers have stopped the home delivery of the consumers. They are harassing the consumers, and more consumers are entitled to 15 rupees rebate of the transport charges. We are sending a message to the government that they should immediately intervene. They are reduced the 3 cylinders for 6 months. This is a festive season. There is Diwali, Christmas, so many feasts. And today the consumers are suffering because the commercial gas cylinders are being delivered, but the domestic gas cylinders are not being delivered. गोवा कॅनाक आमची परबी आनी रोलंड मार्टिन्सा आमची परबी
कारण कन्ज्युमरांची गिरायकाची गाराणी सदांच तो लोकां मुखार हाडटा, सरकारा मुखार हाडटा. कळंगूटच्या लोकांक आमची परबी, कारण एक डिलर तांकां सतायतालो, एक एजंट तांकां सतायतालो, ताजे आड तांणी आवाज उठयलो. लोकांनी आवाज उठोवचो म्हणून आमचो प्रयत्न. तो आमच्या प्रयत्नाक लागून ताणें आवाज उठयलो अशांतली गर्दी तांकां इतलो त्रास जालो की आवाज उठोवचोच पडलो. आनी ते डेप्युटी कलेक्टराकूय आमची परबी, कारण ताणें त्या डिलराक आपोवन ताका शिटकावणी बी दिली आनी गॅस सिलिंडर गिरायकाच्या घरा पावोवपाक जाय म्हूण ताका स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिली. गॅस सिलिंडर गिरायकाच्या घरा पावोवंक जाय, अमके प्रेसाक पावोवंक जाय अशी ऑर्डर आसतना खुबशे एजंट गॅस सिलिंडर घरा पावयनात. तांकां सांगतात तुमी येवन व्हरात म्हणून. हें बेकायदेशीर आनी डेंजरस, धोकादायक. इतलीच गजाल न्हय तर हेर खुबश्यो गजाली गिरायकाचो विशय जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना तुमी तकलेंत दवरपा जाय. हांव तुमकां एक 2-3 एग्जाम्पल उदाहरणां दिता. आमचो एक फ्रेंड आसा, तो फ्रेंड आपूण दुसऱ्यांक फसोवचो ना, पूण दुसऱ्या कडल्यान आपूण फसोवन घेवचो ना. तो दुसरो म्हणजे कोण? तो मल्टीनॅशनल कंपनी जावं, म्हणजे आंतरदेशीय कंपनी जावं, जाल्यार धाकलो पान विडीकार दुकानदार जावं, आपूण कोणा कडेनच फसोवन घेवचो ना म्हणून तो झगडपाक तयार. बाकी सगळीं कामां सोडून तो झगडपाक तयार. ताणें आज मेरेन 2 रेफ्रिजरेटर बदलून घेतल्यात. एक रेफ्रिजरेटर कितें जावपा लागलें, नवो रेफ्रिजरेटर घेतिल्लो बरो व्हडलो, तातूंत डीप फ्रिजरान नुस्तें दवरना फुडें ताज्या भाजयेक फळांक सगळ्यांक नुस्त्याचो वास येवपा लागलो. ताणें त्या टॅक्निशियनाक त्या कंपनीच्या आपयल्यार ते 1000 कितें सांगपा लागले, ना आतां प्लास्टिकान घालून दवरपा जाय, तुका तें सारकें दवरपाक कळना, अश्यो खुबश्यो कितें तरी जाणवाय सांगपा लागलो. अखेरीक ताणें तांचे कडेन झगडी करून तांकां तो परतून घेवपा लायलो. मागीर दुसरो आनी एक फ्रीज घेतलो. तो भायल्यान इतलो तापपा लागलो की ताका हात लायना फुडें आरे वो हिटर काय रेफ्रिजरेटर हो दुबाव येवपा लागलो. आनी कितलेंय सांगल्यार ते आयकना. मागीर तांकां पत्रां बरयलीं आनी तांकां थ्रेटनिंग केलें, तांकां शिटकावणी दिली आनी मागीर तांणी तो रेफ्रिजरेटर बदलून दिलो. आनी मागीर तांणी मागीर ते दुसरे कंपनीचो घेतलो. तशेंच एका मिक्सर घेतलो एका फ्रेंडान. मिक्सर घेतलो जाल्यार त्या फ्रेंडाची बायल कंप्लेन करपा लागली की तातूंत नुस्त्याचें वांटप जें आसा तें बारीक जायना, हुमणाचें वांटप तें बारीक जायना म्हणून. म्हणजे हुमणाचें वांटपाक तिका जाय तशें बारीक जायना ना. तांचे कडेन गेल्यार ते नुस्तें कशें करचें, हुमण कशें करचें, जेवण कशें करचें हाजेर लॅक्चर दिवपा लागले. अखेरीक मागीर तांचे कडेन झगडून तांकां तो मिक्सर परतून दिलो आनी ते पयशे परतून घेतले. पूण अशें करपाक खूब चिकाटी लागता, तांच्या फाटल्यान लागचें पडटा आनी तशें करपाक गिरायकांक एक शिस्त हाडची पडटा. शिस्त म्हणजे कशी, बिलां तुमी दवरची पडटली, ती मागीर ताजे वावचर दवरचे पडटले, ताजे गॅरंटी कार्ड दवरचें पडटलें. गॅरंटी कार्डाचेर ते ताजें नांव आसता, छाप आसता, तारीख आसता, सगळें आसता. तें सगळें दवरून आनी आतां सगळ्यांचे घरा कंप्युटर आसता, कारण तुमच्या भुरग्यांक सरकार कंप्युटर फुकट दिता. तर तुमकां जर कंप्युटर चलोवपा येना, तुमच्या भुरग्यांक सांगपाचें बाबा तो चलयात आनी ताका पत्र बरयत रावात म्हणून. हें सारकें ना, तें सारकें ना. अर्थात तें सारकें नासल्यार, कारण तुमचो हक्क सांबाळपाक सरकारान कायदे केल्या, सरकारान कोर्ट केल्या गिरायकाचे हक्क सांबाळपाक. पूण गिरायकान जर आपूण होवन फुडें सरना जाल्यार सरकार कितें करतलो, कायदे कितें करतले. देखून तुमची जबाबदारी आनी तुमचो हक्क दोनीय तुमचे आनी तुमी ताजें काम करपाक जाय आनी तुमचो हक्क सांबाळपाक जाय. जाल्यारच सगळे व्हडल्यो ज्यो मल्टीनॅशनल कंपनी आसात आनी तांची जे एजंट आसात तांकां सारकी बुद्द येतली. हो जालो आमचो तिसरो विशय. भ्रश्टाचार नवे सुरू जाल्ल्याचे न्ही, पयलीं पासून चलत आयिल्लो उजूनय चालू आसा हाजो प्रूफ आमकां मेळटा, हाजो पुरावो आमकां मेळटा. फाटीं मदले वेळार जे खाण दिता त्या खाणा खातीर सरकार तांदूळ दिता. ते तारणांत ते तांदूळ सप्लायांत, ते तांदळाचे पुरवणींत खुबसो गोलमाल आसा अशें एका टीव्ही चॅनलान प्रसिद्ध केलें. म्हाका दिसता प्रुडंटांतच तें आयिल्लें की बदले सुटयेचे खाणा खातीर जे तांदूळ सरकार दिता ते बाजारांत पावतात, ते इस्कॉलांत पावत ना, और कांय बाजारांत पावता, कांय इस्कॉलांत पावता.
पयर आनीक एक खबर आयल्या की बालवाडीक जे तांदूळ वता गंव वता आनी कितें कितें वता ते अर्द्या अर्द बाजारांत वचून विकता म्हणटकर आनी हे सगळे कारबार खंय सुरू जाता नागरी पुरवण खातें म्हणजे सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान सुरू जाता गोंयच्या अशें म्हणून ह्यो बातम्यो खऱ्यो काय फट हे सरकारान ताबडतोब सोदून करपा जाय ताजेर चवकशी सुरू करपा जाय ताकाच जोडून आनीक एक गजाल म्हणजे ही बरी मजेची गजाल एक ट्रक कॉन्ट्रॅक्टर लॉरी कॉन्ट्रॅक्टर 30 वर्सां ताकाच कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटाचो हें कशें तर जायते फावटी अशें जाता की बाबा बापूय आवय भाव भयण घोव बायल मेवणी तातूंत सगल्यांच्या नांवान एक एक कंपनी आसता आनी सगळ्यो कंपनी टेंडर दिता मागीर तातूंतली एक खंयची सिलेक्ट जाता अशें करून दर फावटी कोणें तरी सामकें कमी टेंडर दिवन ताणें सिलेक्ट जातकर मागीर जाता कितें खूब वर्सांचो जर हिशोब पळयलो त्या फॅमिलींतल्या कोणाकी जाल्यार कोणाकी तरी टेंडर मेळिल्लें आसता अशी गजाल जाता जाल्यार सरकारान पळोवची कारण एकाच कंपनीक 30 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा म्हणटा हें आयकून आशिल्ली गजाल आनी ती कित्याची ती विमानां बांदपाची वा आमचे न्युक्लियर प्लांट करपाची न्युक्लियर एनर्जी प्लांट करपाची तसलो कॉन्ट्रॅक्ट न्ही वो सादो ट्रक बांदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तो लाकडाची बॉडी आशिल्लो ट्रक बांदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट पूण 30 वर्सांनी आनी कोणेच इंट्रस्ट दाखयले ना आनी कोणेच असले ट्रक बांदले ना आनी कोणेच टेंडर भरली ना हो प्रश्न येता काय भरून वेवस्थितशीर फायली हेवटेन तेवटेन घुवणावन कायदे हेवटेन तेवटेन बागोवन तांकांच कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी असो जर तांकां कोणी जर फावोर करता जाय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाल्यार तो फावोर कोण बेठो कांय करना कोण कोणाक आवडटा म्हूण करना तातूंत कितें तरी फावोर करतल्याचेंय बी भलें जाता असो आमचो समज आसा म्हणटकच हो भ्रश्टाचार पळय आसपाक शकता असं अशें म्हणनात आसपाक शकता ताजी ताबडतोब सरकारान चवकशी करची आनी ज्यो चाली आज मेरेन चलत आयल्यात त्यो सरकारान आडावच्यो आनी ह्यो आडावपा खातीर भारत सरकारान आदींच कारवाय सुरू केल्या गॅस सिलिंडर आनी केरोसीन हांकां सरकार खूब सबसिडी दिता अनुदान दिता आमी जे गॅस सिलिंडर घेतात 418 रुपयांक ताजो खरो प्रेस आसपाक जाय 900 काय 950 कितले तरी म्हणजे 500-550 रुपया भारत सरकार ताजेर अनुदान दिता ते अनुदान आतां हाजे फुडें बँकांतल्यान आमच्या एकावंटांत येतले आनी आमकां बाजारांतलो गॅस सिलिंडर 950-950 रुपयांक घेवचो पडटलो तशेंच केरोसीन ताजो मिसयूज जाता दुरुपयोग जाता ते डिझला खातीर डिझला भितर मिक्स करता आनी सरकाराक असो बँकेंतल्यान पयशे दिल्ल्यान वस्तू दिवपा वाट्याचे पयशे दिल्ल्यान अनुदानाक वर्साक 15,000 कोटी सरकाराचे वाचतात असो म्हणून हिशोब आसा भारत सरकाराचो तशेंच गोंयांतय सुरू करचें गोंयांत आदींच सरकारान बरी गजाल केल्या लाडली लक्ष्मी गृह आधार ताजे पयलीं दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना हे सगळे बँकेंतल्यान पयशे वतात तशेंच हे जे सरकार खर्च करता मिड डे मील स्कीम मदले सुटयेचें जें खाण आसा तो बालवाडीक आसा तेंय बी कॅशान दिवपा मेळटा काय सरकारान पळोवचें भारत सरकारान सुरू केला ते राज्य सरकारान सुरू करचें तशें जाल्यार राज्य सरकारचो खुबसो पयसो वाचतलो भ्रश्टाचारूय बी उणो जातलो हाजे पयलीं हांवें एकदां म्हणिल्लें की भ्रश्टाचार उणो जावपाक सिस्टम बदलची पडटा एकल्या दोकल्याक धरले आनी कादयेंत घाले जेलींत घाले म्हणून भ्रश्टाचार उणो जायना सिस्टम बदलची पडटा आनी ही सिस्टम सरकारान बदलची अशी आमची सुचोवणी आसा हांगा जालो आमचो 4था विशय आयचो आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता देव बरें करूं तुमी पळयत रावात जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे